निरंकाल बेतोड्या फाटल्या कितलीशींच वर्सां जाली शेताची लागवड करताले, मात रानटी जनावरां लागून फाटल्या 10 वर्सां सावन शेतकारांनी शेताची लागवड करपाक बंद केल्ली। शेताची जमीन तशीच पडींग आशिल्ली, देखून अंदूच्या वर्सा कृषी खात्यान सामुहीक शेती करपाचो निर्णय घेतलो। निरंकाल बेतोड्या 20 हेक्टर जमनीचेर व्हडा प्रमाणात भाताची लागवड केली। उपरांत भाताचे पीकूय बरें आयले, मात लुवणी करपा वेळार रानटी जनावरांनी शेतात घुसून सगळ्या शेताची नाशाडी केली। परतून एक फावट सगळ्या शेतकारांक एकठांय करून वांयगण शेती करतले अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली। बाबा हांगा जे शेत करता ते हांगा कितें म्हणटा पयलीं पडींग आहले जमीन 10 वर्सां सुमार पडींग आहले 10 वर्सां सुमार पडींग आहले आनी मागीर गव्हर्मेंटान येयला आनी शेतकरी कितले जाण आसा हांगा? शेतकरी आसतात 300 सुमार शेतकरी फूल येता पूण गव्हर्मेंटान अर्देच येयला चडशे येयला 20 कितले हेक्टर ओके आनी आतां शेतकरी जे लायला ते रोप लावपा बी तेन्ना सगळे ते येताले गव्हर्मेंटान सगळे कोणी ना आनी चडशे रानटी जनावरां खाल्ले म्हणटा दुकारान गोंय लागले। सध्या तर ही जी आमी रायल्ली ती रेनफील्ड म्हळ्यार पावसाच्या हाचेरूच आशिल्ली। आतां जेन्ना आमी वांयगणी शेतांत वयतले त्या टायमार थंय उदकाच्या सोर्साचो आमी म्हणजे हो जो कम्युनिटी फार्मिंग आमी स्कीम घेतली तातूंत होय विचार केल्लो की तांकां जर जे LIS आसा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम आसा ताच्या अंडर जर उदक थंय आमी WRD डिपार्टमेंटा कडल्यान आमकां ते मेळ्ळें जाल्यार मागीर ताका कन्वेईंग पायपलायन जी आमची स्कीम आसा ताच्या अंडर हें करून त्या जाग्यार आमकां उदक जाय थंय अरेंजमेंट करपाची। ताचे भायर जर शक्य आसा जाल्यार बांय सुद्दां मारपाक जी आमची इरिगेशन डिगिंग ऑफ वेल आमी म्हणटा बांय मारपा लागून जी आमची स्कीम आसा ती सुद्दां त्या शेतकाराक अवेलेबल करून दिवन उदकाच्या सोर्साचो हें करपाचो विचार आशिल्लो। हय हांव म्हणटा की लोकां भितर एटलिस्ट कळना तरी की ही आमी स्कीम अशी आसा आनी डेफिनेटली हांव अशें म्हणना की 100% यशस्वी जाला असो पूण खुबशा प्रमाणान हो एक लोकां मेरेन मेसेज गेल्ली आसा की अशें जर आमी ग्रुपान फुडें सरले जाल्यार ही जी गव्हर्मेंटाची आमची एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची स्कीम आसा ती घेवन आमी व्हडलीशी जमीन आसा ती लागवडी खाली हाडूं शकता। ज्या जाग्यार जवळ 300 ते 350 शेतकरी हांगा हे कुयणामळान पयलीं शेत लायताले 10 वर्सां 10-15 वर्सां जाली शेतकारांनी शेत सोडली रानटी जनावरां लागून आनी कोणा परवडना म्हणून लोकांनी शेत सोडली पूण हे शेत जे आसा अशें पिकता पूण आनी बरें जातालें अशें हांगा शेतकरी जे आहा तेंच्यांनी सांगलेलें आसा पूण हे जे आतां पळयलां आयज कुयणामळ जे पडींग उरलो म्हणून गव्हर्मेंटान शेतकरी गट निधी हितूंतल्यान स्थापन करून हेंच्यांनी हांगा सरकारान हेंकां कृषी खात्यातर्फे शेत लावन दिले आनी हेंच्यांनी शेत लायलें पूण हेजी अशी परिस्थिती जाली की शेत पिकतालें बरें पूण हांगा रानटी जनावरांनी आनी जे गोंय रेडे आसा दुकर आसा हेंच्यांनी हांगा टोटली काबार केल्लें आहा शेत। पूण प्रयोग म्हणून जेन्ना ह्या सरकारान केल्लें कित्याक शेतकारां भितर एक उर्बा वाडोवपा खातीर हेंच्यांनी केलें की फुडाराक शेतकरी तरी येवन सगळ्यांनी करची म्हणून पूण सायडीन सगळ्या फेन्सिंगा फुडें एक सायडीच्यान फेन्सिंग नासल्या कारणान गोवे भितर सरले दुकरां भितर सरलीं मोठमोठी हांगा भितर तळी निर्माण केल्ली आसा ज्यो गोरवां म्हशी आसा त्यो तळ्यान बसता। गोमंतक TV खातीर कुयणामळच्यान एकनाथ खेडेकर।